ताळगावचे आमदार आणि आदली महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरात हांगा दीर्घ दुयेसा उपरांत मरण आयले। दुर्दैवान तिचो कॅन्सरा कडेन आशिल्लो संघर्ष अपेशी थारलो। पिरायेच्या 56व्या वर्सा तिणे हॉस्पिटलांत निमणो श्वास घेतलो। तिच्या मरणाक लागून राज्यभर दुःख पातळ्ळा। मजगती सर्गेस्त आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांचेर सोमारा सांजवेळार 4:30 वरांचेर हिंदू परंपरेप्रमाण निमणे संस्कार जातले। हिंदू रिती रिवाजांनी आपले निमणे संस्कार जावचे अशी तिची इत्सा आशिल्ली खंय, अशी माहिती उदय मडकयकारान दिल्या। कारापूरकारांचे मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड आता आंदोलन तापिल्ले आसा। आंदोलन करपी लोक गोयच्या वेगवेगळ्या जागृत धार्मीक थळाक भेट दिवन न्याय मेळचो म्हूण देवाकडे गाराणे घालतले। आयतारा दनपारा वादगस्त प्रकल्पा कडेन आशिल्ल्या राखणदार गड्याच्या रवळण्या धार्मीक थळाचेर गाराणे आनी ध्वज उबारून ह्या आंदोलनाक सुरवात जाली। ह्या आंदोलनात नागा साधू सयत वेगवेगळ्या वाठारांतले सामाजीक कार्यकर्ते वांटेकार जालात। फर्मागुडी बांदोडेच्या वाठारात येवपी प्रस्तावित IIT प्रकल्प आनी TCP कलम 39A चेर वेलिंग पिरोळ कुंकळे ग्रामसभेची चर्चा बरीच गरम जाली। चर्चे उपरांत थळाव्यांनी आनी पंचायतीच्या वांगड्यांनी एकमतान IIT प्रकल्प आनी कलम 39A ह्या दोनूय गजालीक खर विरोध करीत ठराव पास केलो। थळाव्याच्या मतान प्रस्तावित प्रकल्पा खातीर विचारात घेतिल्लो दोंगराळ वाठार पर्यावरण नदरेन खूबच गरजेचो आसा। त्या दोंगुल्लेचेर उदक स्तोत्र आनी गिरेस्त जैव विविधताय आसा, तशेंच कठमगाळ दादा देवाचो पवित्र थळ आसा। अशा सुवातेर व्हड प्रमाणात उदरगत प्रकल्प स्थापना केल्यार पर्यावरण आनी थळाव्या संस्कृतायेचेर गंभीर परिणाम जावंक शकता, असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला। चिखले ग्रामसभेत सगळ्या पंच वांगड्यांच्या तेक्यान कलम 39A रद्द करपाची मागणी करपी ठराव एकमतान पास जालो। चिखले पंचायतीन असो ठराव पास करपाची ही पयलीच खेप। पुराय गांव कलम 39A विरोधात आसा अशें थळावे सांगता। ग्रामसभेत सिवेज वेवस्थेचेर चर्चा जाली, तशेंच सिवेज प्रक्रिया प्रकल्प स्थापन करचो अशी मागणी केली। तशेंच सलग 3 ग्रामसभेक गैरहजर रावपी पंच वांगड्यांक अपात्र थारावपाची मागणी ग्रामसभेत जाली।